प्रभु पुत्रा खळसां भरू उड्या वळख धरू सेवे जिणी चरो घेता बर बसू तूं आमचो देव बाप मोगाचो आरंशभो हे चिन्येचो तुझे वाकणे संतोष आमचो आमच्या सुखान संतोष तुझो तूं आमचो देव बाप मोगाचो आरंशभो हे चिन्येचो तुझे वाकणे संतोष आमचो आमच्या सुखान संतोष तुझो काढले आमकां सोदून हाडले समकां धाडले सात संसर्गा तुझ्या मोगाची दिली सभा देणी वापरूंक यथार्थपणी जावच्या उद्धार करण्यानी गवाय ख्रिस्ताचे तूं आमचो देव बाप मोगाचो आरंशभो हे चिन्येचो तुझे वाकणे संतोष आमचो आमच्या सुखान संतोष तुझो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसो तुमचे सौवे आसो भाऊ बहिणीनो पवित्र सभा आईच्या दिसा मोरयेच्या स्वर्गारोहणाची परब देश आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्लो दीस संभ्रमता मोरये वरवीं जेजू सांगता आमी सर्गाचे नागरीक जाल्या त्याच सांगता स्वातंत्र्या वरवीं आमच्या ह्या देशाचे नागरीक आमी जाल्या पूण नागरीकपण जोडचें एक विशय पूण नागरीकपण जियोवची ती जबाबदारी दुसरी ती जियोवंक आमकां जाय पुरती जबाबदारी आसूंक जाय आमचे नैतीकपणी वाडूंक जाय देशाचो आनी एकामेकाचो हुस्को आमकां आसूंक जाय ह्या खंयच्याय संगतींनी आमी सुकोवन पडल्या आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवा लागचें बोगसाने मागया हांव पातकी सर्पद्विदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या तुमचो अपराध तुमचो व्हड अपराध ह्या बसो भगेव सदांच मुखार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर्पद्वेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakrut Krista kakrut Sumia kakrut
देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याचे ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र ज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर पदवेदार आणि सस्नच्या देवा तुझ्या पुताची मनशा सैमान आवय जावचे खातीर अंकवार मोरी तुवें गर्भ संभवतावन पातकाविने निष्कळंक सांबाळली आणि ताच्या वैभवांत तिका भागीदार करूंक आयच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुवें तिका सर्गार उभान वेली पुनर्जिवंतपणाचे महिमेक पावलेले आमचे आवयचेर सदां आमचे दोळे दवरून संवसारांत तुवें आमकां जण एकल्याक दिल्लें काम विश्वासीपणान संपूंक आनी अशें आमचे माये बराबर तुजे महिमेची भागीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन उगडापान पुस्तकांतले वाचप तेदुआ सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सल्ल्याची पीठ तांतू आसलेली दिश्टी पडली तेदुआ अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयांतळ चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट तेदुआ अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टी पडली एक महासरप उजव्या बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताचे अरयेक तकलेर एक मुकुट आपले शिमटेन अंतरळ वयल्या नखेत्राचो तिनांत एक वांटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजेर तो उबो रावलो तिचे भुरगे भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो स्त्रियेन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो वस्तो लोंकडाचे बेतकटेन 6 राष्ट्र वयर राजवडकी चलोवंक नेमलोलो पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शेणसना उजीर तक्षण उखलून व्हेलो ती स्त्री अरण्याक पळून धांवली तेदुआ सरकार व्हड एक थालो हांवें आयकलो आतां जाल्यार थारान आयले देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार
बसून आसा राणी ओफीरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी तुझ्या स्त्री परिवारान रायकुवणी आसा ऑफिसच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसा ती स्पाटाची राणी ओफीरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी आयक दुवे आनी हांव सांगता ते चिंतून पळय तुजो खाशा लोक आनी माय बापाचे घर तूं विसर राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर ओफीरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी ओफीरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी साम पावलान कोरीत घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावल्यांक मेल्ल्यांतले उठयले म्हणटा तो जामिनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांची पुनर्जिवंतपणी येता जशें आदां तें सोमेस्त मरतात तसे क्रिस्त ते सोमेस्तांक जिवंत उठयतले पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या सोमेस्तांक उपरांत येतलो अंत जेदवां सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांया तळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आनी निमाणे पडाव जातलो तो वैरी मॉर्नस कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांया तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तकी देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार Alleluia, 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 Alleluia. मोरी सर्गी उखललेल्या देवदूताचे को संतोषाने उल्हास पावता Alleluia, 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 Alleluia. Servespor तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या
त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन सुदेच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धावाधावी गेली. थंय जकारियाच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशवेंत असल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान संतोशान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगतीक घडोवन येतल्यो म्हूण सतमनलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारुका थंय संतोशान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट संततावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळसांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाटायलां. पदवेदारांक उंच आसना तावन ताणें सकलां घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी क्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाचेर आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सोडुणे 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटींग गेली. देवाचें उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, मोरयेच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी आज करता. आमच्या भारताचो स्वातंत्र्याचो दिसय हो. पूण आमच्या स्वातंत्र्या विशीं ह्या घडये ह्या शर्मावांत हांव सोडीत सांगूंक वचना. कित्याक आमी सगळे जबाबदारीचे मनीस जावन मनशां जावन भारतांत जियेवन आसतना चडीत विवर गरज ना म्हूण आमी समजता. कित्याक हें वो ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार वो आसचो वो शर्मा हो परत्यान आमच्या हेर भाशणां बरी जावंचो नाका म्हूण आमची दिश्ट मोरयेचेर व्हरया. आज आमकां संभ्रम आमच्या आवयक सर्गाक व्हेला. आमच्या आवयक देवान फावो तो स्थान मान दिलो आनी थोड्या दिसान आमी मोरी सर्गा संवसाराची राणी म्हूण आमच्या दिसपट्ट्या मिसां वेळार एक ल्हान परब करता. पूण आज वर्तें घडीत मोरयेच्या स्वर्गरोहणाचें. आनी ह्या वेळार परत्यान आमचो विशय मोरयेचें स्वर्गारोहण म्हणटा आसतना हें कशें घडलें, हाच्या फाटलें देवशास्त्र कसलें, हाका विरोध करचे आसात गी, जायते आसात न्हय गी, असली सवाल आमच्या मोतीक येतात. तांकां सगळ्यांक देगेक सोडया. कित्याक तसलें राजाव तसली चर्चा ह्या मिसाच्या वेळार करीचे म्हणून ना.
आमी खंय सर्गी आमचे देवशास्त्राची पुस्तकां घेवन ह्या व्हड मातबार ह्या सांगाता बसून तसली चर्चा करयेत मिसा भायर करयेत. आमी म्हणटा क्लासींत बसून शिकल्ल्या बरी हांगा देवाच्या उतराचो नियाळ. नंतर कितें जालें आमी थोड्या फावटी एकामेकाच्या घरा संभ्रमांक वेता. चिंतयाक बर्थडे जल्माचो दीस आसा. चड करून पयल्या वर्साचो जल्माचो दीस आमच्या मदें सगळें आमी करता. थोडी फावट आसली उपरांतले जल्माचे दीस करतात. त्या घरा वचून त्या मनशाक आमी हॅपी बर्थडे बरो जल्मा दीस म्हणून विश करचें सोड न्हू. आज तूं जल्मालोय न्ही, कितल्या वर्सां आदीं तूं जल्मालोय, तुजी आवय बापूय कोण आनी कशें तूं जल्मालोय म्हळ्यार कोणाय की बेजाराय बोगण्या हो मनीस सारको आसा की ना गी म्हूण चिंता आमी. देखून हो वेळ न्हय ताका. आतां वेळ मोरयेची वडवीकाय उसारू आनी ह्या वडवीकायेक आमकांय कोलोय पात्र आसा गी, आमकांय हें भाग मेळटा गी म्हणलें नियाळू. हाका लागून हांव तुमच्या मुखार एक सादें एक सोंपें एक सवाल दवरतां. आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांनी हो एक उल्लेख आसा, आमचो देव फटयना आनी तो फटवूंय पडना. आमच्या देवान फटोवंक जाता आमकां? देव सत्यवंत नितीवंत म्हणून आमी ताका उलो करता. त्या देवान आमकां फटोवंक जाता? एक चिल्लर सवाल पूण हाची जाप आमी सोदूंक आसा. कित्याक म्हूण सांगता, आमच्या देवान आमकां फटोवंक जाता गी. हांवें हांगासर आमच्या लितुर्जीक वर्सां मदें मोरये विशांत पवित्र सभेच्या मागण्यान म्हणजे मिसा वेळार याजाक जायती मागणी करता त्या भायर हेर मागणी आसात. पवित्र सभेन करच्या मागण्यांतले थोडे उल्लेख हांवें बरोवन हाडल्यात. आद्वेंताच्या काळार गडयेक पावटी पवित्र सभा हे उतरां वापरता. तांतलें एक वाक्य अशें आसा, देवा निष्कळंक मोरयेन तुज्या सोबदाक आपल्या कुशव्यांत सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरोवन देवाचे बिडार ती जावंक पावली. आमचें गमन एका निमाण्या उतरांचें, ती ह्या मोरी देवाचे बिडार जावंक पावली. मोरी देवाचे बिडार. ताच्या उपरांत डिसेंबराच्या 8 तारखेक आमी मोरयेच्या निष्कळंक गर्भ संभवाचे फेस्त करता आनी त्या वेळार त्या दिसाच्या मागण्यांनी एक लदिनंच म्हणल्या बरी जायते विशय आमकां पळोवंक मेळटात. मोरयेची वडवीकाय सांगचें तसलें पळया, देवा मोरयेक पवित्रत्म्यान भरून दैवीक जिवांत तुवें घेतली. मनशाच्या ह्या मनशा सैमाच्या मात्र न्ही बदलाक देवाच्या दैवीक जिवांत तिकाय भागीदार केली. तिका पातकाच्या कथांतली राखली. तिचे कसलेंच पातकाचो आयब ना. तिका पातकाच्या कथांतली राखून नितळ निर्मळ तुवें सांबाळली. तिका कुरपेचे भरतेन पवित्र केली. भरती संपूर्णाय. उपरांत सांगता पवित्र सभा तिका कुरपेन भरती केली. संपूर्ण 100% फूल तिका कुरपेची भरती तुवें दिली. तुज्या पुताक फावो आसली आवय कन तिका रसली. तिका रसता आसतनाच फावो आसली कन रसल्या. परतेन आनी एक दाखलो पळया, ती जावंक पावली आरंभ आनी कुणा पवित्र सभेची. आमी सगळीं आमी पवित्र सभा म्हणटा आमचो आरंभ आनी आमी कशी आसूंक जाय म्हणल्याची कुणाय मोरी. उपरांत मूळ पातकांतली तिका निवारली आनी तुज्या जिवान सुभामपणी भरली. कोणाच्या जिवान? देवाच्याच जिवान तिका सुभामपणान भरतीपणान तुवें भरली. त्याच नमुन्यार उरले दाखले आमकां पळोवंक मेळटा. मोरयेक पवित्र सभेन नवी येव आदाव आनी येव म्हूण आसली पयलीं मनशां नवी येव म्हूण आपयलां. सोल्ल्याच्या आर्का आमी म्हणटा आमच्या लदिनेंत. सोल्ल्याच्या आर्का, दाविदाच्या बुरुजा, सुवर्णाच्या मंदिरा, राणी, रायकुवर्ण, जायते दाखले.
एक संपूर्ण जीवी म्हणल्या बरी मनशामध्ये जालो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत तो संपूर्ण पूण मनशामध्ये आमच्या सारखे रगत मांस घेवन आयिल्ल्या मनशामध्ये एक संपूर्ण जीवी म्हणलो एक दाखलो आमकां पळोवंक मेळटा. देखून मोहरी सर्गाक जोगती जाल्ली म्हणून आमची गडपाणय कातोलिकांनी जाय जावन बरोवन गेल्लें न्ही, बायबलांतच दाखलो आसा, आदिमागांच्या आमच्या शिकोंडरामदेंच दाखलो आसा आनी पवित्र सभेच्या अणभोगांतच आमकां दाखलो पळोवंक मेळटा. देखून हांवें वडूल एक सवाल केलें, आमच्या देवान फोटोवंक जाता गी? ना, आमच्या देवान फोटोवंक जायना. इतल्या मोलादीक आसल्या ताच्या दिव्याक तो उंच उबारता आनी राव म्हजे सांगता म्हणटा. हें आसा मरियेचें स्वर्गारोहण. जेजूय स्वर्गारोहण जाल्लो, आमकां हे कोंकणीन ते शब्द दोनी सांगताच पडटा न्ही, स्वर्गारोहण आमी इंग्लिशान म्हणटा असेंशन, हांगा एसम्पशन. जेजूय स्वर्गारोहण, जेजू की सर्गार वेलो या तो सर्गार सोडून गेलो, कित्याक तो देवाचो पूत, तोही पदवेन देवा समासम. देखून तो आपल्या सक्तीन जीवन जाल्या उपरांत तो सर्गार सोडून गेलो. पूण हांगा मरियेक देवान तिका फावो तें स्थान मान दिवन ताणें तिका उबारलें. देखून आमचो देव फटयना, तो कितें पवित्र करता तें सांबाळटा, ताका फावो तें स्थान मान दिता. देखून जसो हांव पवित्र तुमी जाया पवित्र म्हणलें देवान, पवित्र जाल्ल्यांक देव कधीच वाटेर सोडना. आमकां आमच्या शाश्वत शेवटाक तो व्हरून पावयता. आनी असो दाखलो मोरी. ही आसा परब आमची. पूण आयच्या पयल्या वाचपान उगडापणाच्या पुस्तकांत थंयसर पयलें वाक्य आमकां सांगलें, जुवांवक एक उगडापण विजन ताणें पळयलें आनी सर्गींचें दार उक्तें जालें. आनी उक्तें जाता आसतना थंय सोल्ल्याची आर्क पेट तो पळयता. आतां जुवांव कितें भोगलें जावं पुरो. आमच्या आयच्या लितुर्जीत हांव घेवंक जाय आसलें लिसांव ह्या संदेश हांगासर आटापता. जुवांव पळयतना ताच्या दिश्टीक दिसता आनी ताणें पात येल्लें खरें म्हूण ताका भोगता. ताच्या सांगता ताची मोती उजवाडटा आनी आमकांय असलेंच दिरवें राखून आसा म्हणली खात्री ताका मेळटा. मोरी येव आदाम आनी येव, आदामा सांगता येव आसूंक जाय. जेजूक नवो आदाम म्हूण आपयला जाल्यार येव कोण? आमकां मोरी म्हूण आसा. मोइजे परत्यान जेजूक नव्या सोल्ल्याचो मोइजे म्हूण आपयला. मोइजेन सोल्ल्याची आर्क पेट दिली. मोइजे म्हणटना आर्क पेट आसूंक जाय आनी ती आर्क पेट मोरी. ताच्या उपरांत सालमांव, दाविदाच्या कुळयेंत सालमांव रायांचें पयलें पुस्तक आमकां सांगता 2ऱ्या अध्यायांत, सालमांव रायान आपणाच्या आवयक आपणाच्या उजव्याक बसयली. कित्याक ती आपणाची आवय, तिनय आपणाच्या राजवडकेंत भाग घेवंक जाय म्हणून. सालमांवची आवय ताच्या उजव्याक बसली. आज मोरी क्रिस्ताच ह्या देव बापान उंच उबारल्या. देखून सर्गा रावजांत देवाच्या समकार आसा. आनी हें सगळें परन्या सोल्ल्यांत मोरये विशांत खंयचे आमकां रूपकार मेळटात, कुणा ह्या गुर्त मेळटात. जुवांव पळयता आसतना सर्गींचें दार उगडटा आनी वय हाळे आपले हांव पळयता म्हणलें दर्शन ताका मेळटा. भाऊ भयणीनो, आमी हांगा बसून आसाव, आमी हांगा आयकून आसाव. ह्या लितुर्जीचो उद्देश होच. हाळे आमच्या मुखार दार उगडटा देव आनी म्हणटा आमच्या आवयक देवान कशें स्थान मान दिलां तशें हांव तुमकांय तेंच स्थान मान दिता. नातल्यार ह्या परबेक अर्थ ना. मोरी क्रिस्ताची पयली डिसिप्ल तीच जावन सर्गींचें स्थान घेता आनी ताचो पाटलाव करतल्या
तिच्या पुताचो पाटलाव करतल्याक आमकांय तेंच स्थान मान देव बसायता. देखून भाऊ भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या घडये देवाक अर्घां दिवया. कोणीय म्हणचे नाका मरणांत आमी फोंडाक गेले हांव सासनाचो विशय दी ताका येसो मिया आनी विशय घेवन आमी संवसारांत रावना, आमी सर्गार सोडून वेता. ताका लागून सतमंता म्हणटाना कुडीचें जिवंतपण आतां आनी थोड्या वेळार आमी म्हणटा सतमंता देवा आमच्या कुडींचें पुनर्जिवंतपण. ती आमची कूड कशी आसतली आमकां खबर ना. देवाक कशें सूख म्हूण दिसता त्या नमुन्यान आमची तूं कूड आमकां दितलो. पूण पवित्र स्नानान मागलेली पवित्र केल्ली आमची कूड खंयच्या नमुन्यान आमकां खबर ना म्हळ्यार हांवें कित्याक ती नश्वर कूड. पूण देव आमकां परत्यान दितलो कित्याक आमी ताची भुरगीं. आमकां ताच्या भुरग्यांक तो नास जावंक सोडूचो ना. आनी असो दाखलो आसा आज स्वर्गारोहण जाल्ली आमचीच आवय. आमचो भावा तुसां सांगया सतमंता देवा सर पदवीदार बाबा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्त्यार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुता आमच्या सुमिया जो पवित्रत्म्य रिगर्भी सुमवलो अंगवार पुरीतान जल्लो फोंड्स प्रतकात तांणी कसले ताका कुसाल जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो तो मेल्या देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान उठलो सर्गा सोडलो सर पदवीदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला. त्रितांची आनी मेल्ल्यांची मनसुरी केलो. सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक सभेक भक्तांचो एकता पत्काचे भक्षणे कुडीचें जिवंतपण ससांचें जिवीत. आमेन. मोरयेक जोगतें स्थान मान दिल्लो देव आमकांय आमच्या मागण्यांक आयकता. देखून त्याच देवा बाबा मुखार आमी ताची भुरगीं म्हणले ओपून घेवन आमची मागणी उसारुया. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या पापा साहेबाक बिस्पांक याजक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या सोडवणेच्या मिसावांत मोरये परी वावर करूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. स्वतंत्र असो दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी चड नागरिकांनी शांती समाधानेन माया मोगान जिवन सतनितीचे राज स्थापीत करूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बऱ्या करण्या मरिफात हे समाजेन प्रत्येक जावन आमच्या पिरगजीच्या सर वर्गाच्या लोकांक तुजी सोडवण लाभ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवा जण आमचे समाजाचे भविश्य तुजे उतर पालच्या थंय करी सुटका आसा म्हणलें सत मोरयेचे जिणे मरिफात समजून घेवंक जाय आसली जानवाय तांकां तूं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सामाजीक अर्थीक आनी इतर शोशणाक वळख जाल्ल्या पासत आनी जैलांत आसल्या निराबजांचे सुटके पासत वावुरच्या सर्वांक तुजी गटाय आनी बोल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हरजार जाल्लेल्या आनी आमी सोमेस्तांनी न्यायनितीची समाज बांदून हाडूंक आनी अशें देवाच्या साल्वासावाच्या कामान सक्रीय रितीन वांटो घेवंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर दोळे धांपून आमच्या देशा खातीर परत्यान मागया. जाणी कोणें न्यायनीत दिवंक आसा तांणी ती दिवंक. ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणलो आमचे मदलो फरक उणो जावंक. हेरांक दुबावाच्या दृश्टेन पळोवचें उणें जावंक. आनी जर एका नागरिकाक कितें फावो तें मेळच्याक सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका दिन वाचतां ह्या वर्त्या दिसा खातीर. जशें मोरयेक तुवें सर्गाक उबारली त्याच प्रमाणे आमकांय सासणाचें जिवीत आसा म्हूण तूं खात्री दिताय. त्या आमच्या आवयचो पाटलाव करूंक
आनी आमचो हो डिसिप्ल दिसान दीस हेरां थंय माया मोगान वांटून घेवंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हणून आमी परता. तुझी उतरां आयकून कृपेस्त आमकां कर, तुझी खुशी पाळून कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. उडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हणून आमी परता. जिणी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशे दुखांत तुजेर पातयेता. मोरये परी क्रिस्ताक प्रकाशीत करता, सर्गीचे रास बांदून आमी वावुरता. उडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या प्राणाच्या महिमे आमच्या नेक्या पवित्र विचारावा सर्वस्व मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत आंकवार मरयेक सर्गार उबारून वेल्याय देखून सगळे रस्ने बराबर हो वाकण्यसो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. तिचे विनवणेक कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगूंक आमची काळजां मोगान पेठय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जिवंतपणाचे महिमेक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. व्हड दीस हो संतोसाचो, ताचे मायेच्या स्वर्गाराहनाचो. तो देव सैमान एकलोच पूत तुजो, तुज्या संगतार आसना सजीवासो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावरत्या जपान मनशा सैमान पूत जावन आयलो भाग्यवंत आंकवार मरयेचो. देखून देव मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडांत. बगरायच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबारून व्हेली. महिमेनी एक दीस संपूर्ण जातली ते तुज्या पवित्र सभेचो तिका केली आरम आनी परम उपकार. तुजे वाटसुरे परजेसो केली ती खातीर बरवसो, केली बुजवणेसो तारो. देखून वर्णून उजत असल्या आनंदान मरयेची स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती
आनी सगळे तुजे रसने बराबर तुझ्या मोगाचे आनी पदवेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 dălbaranțo servesc por tu. Sărgani somsar bărla tuja, băi bawa. Utsăgi tu cajă, utsăgi tu cajă. Porace navi e tata kace utsagi tu kace बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन दितावन अस्तेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटूंच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so gut परगटूया. Soumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा आमचे सर्वणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गा सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंत अवकार मरयेच्या भगिवंत जुजय तिच्या पोती तुज्या भगिवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या अविलाची सांत तेरेस कुर्सासो सांज हांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता
तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळी आनी मनियार्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजेस संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगातीन ज्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादुशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणटा आमी ह्या सर्गींच्या राजाक मोरयेक फावो तें स्थान मान दिवन देवान उबारली. त्याच बरोवशान आमकांय असलें राज मेळो म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सर्गात जाता जशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या शितांव तशें आमची पातकां उलोवस आनी आमकां ताळणे दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सौभे आसूं. तुमचे सौभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
तुझे खातीर तूं संवसाराक आयलोय मोच्या पथका खातीर खुर्सार मेलोय जगान मोगांची उलो दिलोय मोगाची विताक साथ जालोय जेजू मोच्या काळजांत पेटला उजो तुझ्या मोगाचो उड्या रुपार काळजांत येवून म्हाकाय उजवाड सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रासरुची जिणयेंत मोलादी मोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रासरुची जिणयेंत मोलादी मोवा मोली पोषण करताय उंड्या रुपार येऊन भुगतान वयताय पक्का काळोख दाव दायताय सर्गी दरवाटो उक्तो करताय जेजू मोच्या काळजांत पेटला उजो तुझ्या मोगाचो उंड्या रुपार काळजांत येवून फांकय उजवाड सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रासरुची जिणयेंत मोलादी मोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रासरुची जिणयेंत मोलादी मोवा मोली प्रार्थुया महिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा अंकवार मरियेच्या कुस्म्यांत जियेवन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आणि पुन्हा जिवंतपणाचे महिमेक पूर्ती केली तोच जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सत म्हणटा जावं तूं आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवंत पुन्हा जिवंतपणाचे बी आनी खात्री हें देणे आमकां फावो कर तुवें सर्गार उबान वेल्ले आमचे मायेचे विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवी निमाणे सुबाम आशिर्वादांच्या पयले सगळ्यांक तुमकां मोरयेच्या स्वर्गारोहणाचे हें बरें फेस्त मागता आनी ताचे सांगता आमच्या भारताचो स्वातंत्र्यचो दीस मागता आमकां सगळ्यांक संभ्रम जाल्यार जाणां आमी कोरोनाक लागून हो संभ्रम उक्त्यान भायर आमकां दाखोवंक साध्य ना तरी हांगा जमलेल्या तुमकां आनी जी कोण तांच्या फिरगजांक ह्या मिसाच्या संभ्रमांक येवंक फावो जायनासतना घरांनी हें विक्षण करते आसात तांकांय तुमकां सगळ्यांक बरें फेस्त आमी मागता मिस जाल्लेंच आमच्या पार्लरा मुखार ध्वजस्तंभ आसा आमी थंय वचून ध्वजारोहण करून आमच्या देशाक मान करतल्या देखून पावस येवन गेलो साध्य तर पावस पळया देव आमकां फावो करतलो आमी सक्कर थंय वचून आमच्या ध्वजारोहण करून आमच्या देशाक मान दिया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं दाबाजीक आशिर्वादा खातीर तकली बघया आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो धनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतेचे वाटेन सांबाळूं तो आमच्या देशांच्या सर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेग
आपले कुशेप्रमाणे तो सुफळ करू आणि सर पदवी धा देवासो बापासो पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देव आणि तुमचे सोवे सदा असो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Ouvir bangaranneto, turpescellianeto, sopta संसाची राणी. सर्गा सिंहासनाता देखता ती मोगळ दिसला, सरपडल्या तिचे चरणी. गोडव्या संगी मेळून करया ती कानामान, कृपेवंती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन, सूर्या चंद्रा सवे करया आमी वंदन. गोडव्या संगी मेळून करया ती कानामान, कृपेवंती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन, सूर्या चंद्रा सवे करया आमी वंदन. मोगाळ पुत्र सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दिवा आमकां. Să curvei nervcam și tu avem să smanane, papa și ptaci în pui te trapci navi. Amen.